न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। वेगवेगळे वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट्सान तुमकां सगळ्यांक येवकार। दर दिसा गोंयच्या विंगड वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी घेतात। तर आयच्या दिसाची सुरवात करूया। आयज गोंयांत वेगवेगळ्या वाठारांत देवळांच्या समित्यांची वेंचणूक जाल्ली आसा। तर ह्या विशींची अपडेटीची अदीक म्हायती जाणून घेवपा खातीर आमी आमचो डेस्कींच्या सुशांता कडेन। गोंयभर आज वेगवेगळ्या देवस्थान समित्यांच्यो वेंचणुको जाल्यो। कांय देवस्थान समित्यांच्यो वेंचणुको हो बिनविरोध जाल्यो, जाल्यार कांय कडेन वादावादी जाली, जाल्यार कांय कडेन लोकांनी वेंचणुकांचेर बहिष्कार घातलो। 3 देवळांच्या वेंचणुकांनी जो वाद जालो तो तुमकां हांव सांगता। पयलो म्हटल्यार माया केळबाई देवस्थान, दुसरें वेळूस रवळनाथ देवस्थान आनी दामोदर देवस्थान जामावले। ह्या 3 देवस्थानाच्या वेंचणुकांनी वादावादी जाली। जाल्यार बिनविरोध ज्यो समित्यो वेंचून आयल्यो त्योय सांगता तुमकां। शिरगांव लयराई वाळपय हनुमान देवस्थान, कोरगांव कमळेश्वर देवस्थान, हळदोणचें रामतळेश्वर, मागीर विठ्ठल रखुमाई देवस्थान म्हापशें, मागीर चामुंडेश्वरी देवस्थान पिळगांव, मागीर शांतादुर्गा बाळ्ळीकरीण देवस्थान, सातेरी शांतादुर्गा वेळूस अडवलपाल, मागीर शांतादुर्गा कलंगूटकरीण देवस्थान नानोडा, श्री संस्थान दत्त मंदिर दत्तवाडी केपें, राधाकृष्ण मुरलीधर संस्थान सांखळी आनी सप्तकोटेश्वर देवस्थान नार्वे यांच्यो ज्यो समित्यो आसात त्यो बिनविरोध निवडून आयिल्ल्यो आसात। सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली। थँक्यू सुशांत। तर गोंयांत ज्यो पळय वेगवेगळ्यो वस्तू आसा, युनीक वस्तू आसा, तांकां GI टॅग मानांकन दिल्ले आसात। ह्या विशींची अदीक म्हायती जाणून घेवया आमच्या न्यूज अँकर संजना कडल्यान। गोंयांत तशेंच म्हणजे गोंयच्या कांय खाशेल्या जिनसाचेर तशेंच वस्तूंक GI मानांकन मेळ्ळां। तशेंच कांय आनीकूय खाणांक आनी वस्तूंक GI मानांकन मेळचें म्हूण विज्ञान तंत्रज्ञान मंडळ सेगीनपणान यत्न करीत आसा। आतां मेरेन खोला, हरमलची मिरसांग, काजू फेणी, मंडोळी केळी, खाजें, मानकुराद आमो, काजू, आक्षेचें वांयगें, 7 शिरांचो भिणो आनी बेबिंका हांकां GI मानांकन मेळ्ळां। तशेंच आनीकूय 13 अर्ज हाचे खातीर आयिल्ले। हातूंतल्या मांगेलाल आनी मुसारत आमो, ताळगांवचें वांयगें तशेंच कोरगूट तांदळाक GI मानांकनाची मान्यताय मेळ्ळा। फुडल्या 4 म्हयन्यां भितर ह्या उत्पादनांक GI मानांकन मेळटलें अशी आस्त आसा। मजगती कुणबी साडी, गोंयचे कावी आर्ट, घुमट, कोकोनट फेणी, दोदल ह्या वस्तूंक GI मानांकन मेळचें हे खातीर यत्न सुरू आसात। हे विशीं सविस्तर बातमी सद्याच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवची। थँक्यू संजना। तर फुडली अपडेट घेवपा खातीर आमच्या न्यूज अँकर समिधा कडेन। आज ताळगांवां जाल्ले ग्रामसभेत साबार मुद्दे चर्चेक आयले आनी ह्या वेळार कोणे तरी नाल्यांतली माती उस्पून सिवेजी खातीर वाट काडल्या असो आरोप जो आसा तो थळावो शेखर कुट्टीकर हांणी ग्रामसभेत आज केल्लो आसा। तर हातूंत पंच वांगड्याचोय हात आसुये असो ताचो दुबाव आसा। हाका लागून पंचायतीन ताची पळोवणी करची अशी मागणी ताणें केल्ली आसा आनी हाका पंचायतीन हयकार दिल्लो आसा। तशेंच वर्सुकी अर्थसंकल्पाचोय विशय जो आसा तो ग्रामसभेत आयलो। हे विशीं सरपंच जी आसा मारिया फर्नांडीस हिका विचारल्यार मात तिणें उलोवप हाजेर टाळ्ळें। ही जी बातमी आसा तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली। तर गोंयांत वेगवेगळ्या वाठारांनी एअर क्वॉलिटी कशी आसा हे विशीं एक स्पेशल रिपोर्ट केल्लो आसा। आतां आमकां उत्तेजा त्याच विशीं सांगतले। गोंयच्या एअर क्वॉलिटी इंडेक्सा प्रमाण गोंयच्या वेगवेगळ्या शारांची हवेची गुणवत्ता तशी पळोवपाक गेल्यार समाधानकारक आसा। पूण वसणुके आशिल्ले जे वाठार आसा तातूंत हवेचें प्रदूशण मातशें चड आसा। कुणय सगळ्यांत चड हवा प्रदूशण आसा तें म्हळ्यार 98 AQI आनी तेज्या फाटोफाट कुंकळे आनी तुये उद्देगीक वसणुकेचे नंबर लागता। तर ही स्पेशल स्टोरी आसा। आनी दुसरें म्हणल्यार 7वो वेतन आयोग लागू करचो म्हूण अशी मागणी घेवन अखिल गोंय पंचायत संघटने आयज पणजे
अखिल गोंय पंचायत कर्मचारी संघटनेन आयज पणजे बसका घेतली आणि 15 दिसां भितर ते मुख्यमंत्र्याक मेळून हे विशींचे निवेदन दितले आणि मागण्यो जर त्यांच्यो जर मागण्यो पुराय जावंक ना जाल्यार खर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी तांच्यांनी दिल्ली आसा. तर ह्यो दोनूय बातम्यो तुमी सदांच्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. थँक्यू. तेज्या उतरांनी आमकां 2 बऱ्यो बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा. फुडली अपडेट घेवपा खातीर या आमच्या सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन. उदकाची पायपलायन घालपाक म्हयन्या पयलीं दिवचल वाठारांतल्या बाजारांतलो रस्तो खणिल्लो. देखून हो रस्तो खणिल्ल्यान थंय धुल्लाचें वातावरण जाल्यार बाजारांत येवपी गिरायक तशेंच वेपाऱ्यांक धुल्लाचो बरोच त्रास जाता. ताका लागून ह्या रस्त्या जाता तितले बेगीन डांबरीकरण करचें अशी मागणी थंय दिवचल बाजारांतल्या वेपाऱ्यांनी केल्ली आसा. हाची सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली. थँक्यू. तर ह्यो आनी तशेंच आनीकूय तुमकां हेर बातम्यो ज्यो आसात त्यो गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर 8:30 वरांचेर टॉप 25 ह्याय बुलेटिनान देश विदेशांतल्यो हेर खबऱ्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो. तर गोमंतक टीव्हीच्या सगळ्या प्लॅटफॉर्माक सांग तुमी मुजरत सबस्क्रायब करचें, फॉलो करचें. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकारा सयत हांव दिप्ती काकोडकार. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या. पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.